दिवाडे जे सुवातेर सप्त कोटेश्वराचे देऊळ आशिल्ले थंय कोटी तीर्थ कॉरिडॉर उबारतले। पडून आशिल्ले खंडम हाताळपा खातीर टेरीक ऑनबोर्ड घेतला। गोंयांक लॉजिस्टीक हब म्हणून फुडें हाडपा खातीर गुदांव आनी लॉजिस्टीक अनुदान येवजण मंजूर केल्या। पशुवैजकीय महाविद्यालया खातीर डीन पद भरपाक मान्यताय दिल्या। सभापती पदा खातीर 23 तारखेर अर्ज भरतले। तेच बराबर गोवा भौशीक सेवा नेमात दुरुस्ती केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत सांगले। आजच्या कॅबिनेटात 10 वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस इन आवर ITI ताका घेतलेले आसा। Proposal for the dry docking major repairs of the captain of port and through the revamp at Ponji repairs करपाक घेतलेलो आसा। Approval of the development of the Koti Tirth corridor at a Diwar site of the temple of the Saptakoteshwar। सरकारान फाटलो जो रिपोर्ट केल्लो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन की पुराय गोंयांतली जी टेम्पल्स कितली डेमोलिश जाली आनी त्या कमिटीचो रिपोर्ट आयिल्लो ताज्या उपरांत खंय करचें तर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची आमची स्वताची जागा ही दिवार आयलंडाचेर आसा वीच इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 10,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड। त्याच जाग्याचेर सरकारान आयज निर्णय घेतला की कोटी तीर्थ कॉरिडॉर हे दिवार सायटीचेर टेम्पल सप्तकोटेश्वर ज्या जाग्याचेर पयलीं आशिल्लें थंयसरूच कोटी तीर्थ कॉरिडॉर म्हणून जातलो। तेच अमेंडमेंट ऑफ द गोवा पुलीस सर्वीस रूल 2020 आत्ताच्या घडीक डिसिजन घेतला। एस्टिमेट करप ही मागीरची गजाल आसा। थ्रू GSIDCच्या थ्रू तो प्रोजेक्ट जातलो। अमेंडमेंट ऑफ गोवा पब्लीक सर्वीस रूल 2022 गोवा पब्लीक सर्वीस रुलान थोडेशे अमेंडमेंट केला। पोलीस गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह अँड वेअरहाउसिंग इन्सेंटिव्ह स्कीम 2025 हाच्या कॅबिनेटात अप्रुव्हल केली। एक्स ग्रेशिया ऑफ द लाइन स्टाफ अपॉइंटमेंट अंडर द वर्क चार्ज एस्टॅब्लिशमेंट allotment of the land for the worldwide veterinary services for the establishment of the world-class ultra-modern animal birth control training center and veterinary facilities at the survey number 305 of Uzga village, Fonda Taluka. Area is an 18,730 square meter. Bureau report, Gomantak TV.